सदच्या धांवपळीन सगळ्यात चड वापर जावपी प्रवासाचा माध्यम तो रस्तो. दिसान दीस वाडपी येरादारी मुखार जाची गरज पडटा ती रोड सेफ्टी. दर एकल्याचें कर्तव्य रोड सेफ्टीचे नियम समजून पाळपाचे, सुरक्षीत प्रवासा खातीर आनी धोकादायक अपघाता पासून वाचपा खातीर. जे ॲक्सिडेंट जे जाता कळ्ळें न्ही, ते बेसिकली ताका 3 पॅरामिटर्स आसा. एक म्हणल्यार मेजर म्हणल्यार ह्युमन एरर जो मेजर कंट्रिब्युटर आसा. सेकंड तुका मॅकॅनिकल फेल्युअर आसता. आनी तिसरो नॅचरल डिजास्टर, नॅचरल कॅलॅमिटीज म्हणटात आमी ताका. पूण ह्युमन एरर इज अ मेजर कंट्रिब्युटर. अशें म्हणटा की देवाच्या फाटल्यान जर कोणी ॲक्सिडेंट जावपाचो वाचोवपाक शकता जाल्यार एक ड्रायव्हर. आतां ह्युमन एररान कितें कितें जाता पळय, ह्युमन एरर म्हणजे प्रेजेन्स ऑफ मायंड, व्हेरी इम्पॉर्टंट. थंय पळयत जाल्यार एक फुडें बस आसली, तेच्या फाटोफाट हांव आसलो. अकस्मात ते नवीन बस स्टॉप जाल्ल्या कारणान त्या बसीन ब्रेक मारलो आनी हांव तेच्या फाटोफाट आसल्या कारणान म्हाका आनीक पर्यायूच ना की म्हाका तेजे बशीचेर ठोकची पडली. हांव बशीच्या फाटोफाट सेफ डिस्टन्स घेवन नासलो. दुसरें हांव गडबडीन घरा कडल्यान भायर सरतना चेड्याक एग्जामीक पावपाक जाय म्हणून हेल्मेटूय घालूंक नासलें. हेल्मेट न घातल्या मुळे म्हाका तेजेर बशीचेर बसल्या उपरांत मागीर तकली आपटली बशी आनी हांव थंय सकयल पडलो. कांय वेळ अनकॉन्शियस जालो. अशें टेन्शन घेवन केन्नाच गाडी चलोवपाक जायना. मनशाक पेशन्स आसपाक जाय. ड्रायव्हर म्हण किंवा रायडर म्हणटा सदांच पेशन्स आसपाक जाय. आमच्या युनिव्हर्सिटीच्या लायब्ररीच्या तोंडा समोर गाडी कंप्लीट पलटी घेतली तेची आनी ऑन द स्पॉट तेची तकली त्या दारेर आपडली आनी तेच्या ब्रेनाचे 2 जाले. सदांच याद दवरा, इनर्शिया म्हणल्यार कितें, एक गोश्ट जर ती मूव करता जाल्यार तिका स्टॉप कोण करपाक शकता जाल्यार एक्सटर्नल फोर्स. तसो जेन्ना तूं गाडी चलयता तेन्ना तो एक्सटर्नल फोर्स जेन्ना तुका लागता तेन्नाच ती गाडी स्टॉप जावपाक शकता. पूण तुजी बॉडी भितरले भितर मूव जाता. ते गोश्टी पासून वाचोवपाक तुमकां फक्त सीट बेल्ट वाचोवपाक शकता. तो सीट बेल्ट घातलो जाल्यारूच तुमकां तो सीट बेल्ट ते मुवमेंटाक स्टॉप करूं शकता. हेल्मेट तो घालता, एकदां घालना म्हणल्यार कितें हेल्मेट काडटा आनी सायडीच्या हारश्याक घालता. RTO दिसलो, काडलें हेल्मेट तें घातलें तकलेक, परत तेजो कंट्रोल वचपाक शकता. थंय जे वर्कर्स आसता पळय, जे वर्कर्स म्हणल्यार कसो आतां एक मनीस तो कितें तरी मोबायल हातान घेता, कोणा तरी मॅसेज करता किंवा फोनार उलयत चलो तर रस्त्यार गाडी येता की ताका कांय पडलेलें आसना. आदीं रस्ते आसले बारीक आनी गाडयो मस्क्यो आसताल्यो आनी स्पीड जाली स्लो अशी. आतां कितें जालें, रस्ते व्हडले जाले, गाडयो आनी कितक्योच वाडल्यो आनी स्पीडीक लिमिटूच ना. आतां हेवटेन घे तोडून घे. आदले जाणटे जर पळयशीत तूं प्रत्येक सिग्नलार ते 30-40 ह्या स्पिडीन गाडी चलयतात. तर तरणाटे सिग्नल पळोवन नाल्यार आनीक कितें जाता ते 100 नाल्यार 90 स्पीड क्रॉस करून वयतात. मेन सारकें सांगपाचें म्हणल्यार अल्ट्रेशन. आतांचे पळय जे भुरगे जे आसा न्ही ते अल्ट्रेशन करता गाडयेन. सारकी इम्पॉर्टंट अल्ट्रेशन म्हणटे आतां एक भुरग्याक गाडी घेतली की सांजचें म्हणल्यार तो गाडयेचे 2 हारशे काडून उडयता. पेरंट्साचो भुरग्यार कंट्रोल ना. आयज कालच्या भुरग्यांक सगळें आयतें मेळटा. आपणाक 10 लाखाची 4 व्हिलर जाय, बापायन काडली 2 काडून घेवन दिली. 2019 आतां एक अमेंडमेंट येवपा आसा जो लोकसभेन ऑलरेडी पास जालो. आतां तो राज्यसभेन पास जावपा आसा. 100 रुपयाच्या जाग्यार 1000 तुका फायन भरपा आसा. लायसन्साची फायन 10,000 रुपये केल्ली आसा, जी आतां 1000 रुपये आसा. इम्प्रिजनमेंट केला जो ओनराक, जेच्या नांवार गाडी आसा म्हणजे तेजी जबाबदारी कितकी वाडली पळय. तो फाल्यां कोणा दुसऱ्या चावी दिवपाक भितलो, ताका 3 म्हयन्याची इम्प्रिजनमेंट आसा. तूं ताका गाडी कशीच दिली काय म्हणून. सदांच दाव्यान चलोवप, फुडल्यान येतल्यांक उजव्यान वाट सोडप. ओव्हरटेक सदांच उजव्यान करप. फक्त जेन्ना फुडलो उजव्यान वॉल्त घेता तेन्नाच दाव्यान ओव्हरटेक करप. जंक्शनाचेर पावताच सवकास गतीन फुडें वचप. रस्त्यार दुरुस्तीचें काम चालू आसा थंय स्पीड 25 परस सुबेज दवरची न्हय. सदांच सुरक्षीत अंतर दवरप. फुडें पळोवन समजून प्रतिक्रिया करपाक वेळ वयता. पूण जरी एक रूल जो आसा, कायदो आसा, तो सामको ठाम जर आसत, सरकाराचो जर ठाम धोरण आसत जाल्यार लोक पालन करतले. आजून पर्यंत हांवें सुद्दां इतक्यो एडवर्टायजी पळयल्या. सगळे एडवर्टायजी सांगता की ही गाडी 0 to 60 स्पीड एका सेकंदान करतली म्हणून. पूण खंयचोच एडवर्टिजमेंट आजून पर्यंत सांगना ती 60 वयल्यान 0चेर कितक्यार येतली काय म्हणून. जिणेचो रस्तो बरोच लांब आसा, सांबाळून चलात.